कारणां महिला मंडळ यांच्या कोलॅबोरेशन विथ म्हापसा म्युनिसिपल काउन्सिल आयज हो हांगासर प्रोग्राम घडयता आसा म्हटल्यार की चवथीचो बाजार हो तुमी खास करून चवथीच्या दिसांनी 5 वर्सां कंटिन्यूस दवरता खातीर हांव तुमकां कॉंग्रॅच्युलेट करता कित्याक जेन्ना तुमी फुडें सरून हो खंय तरी प्रोग्राम घडयतात आनी लोकांक तितून येवपाक एक इन्विटेशन दिता तेन्ना खंय तरी हेका फुडें चालना लागता. 20 जाणां आपआपल्या तरेचे डिफरंट टायप्स ऑफ पळोवंक ना पण हांगाच्यान दिसता की तरेतरेचे तुमी हांगासर हें आसा पळय जी वस्त जी चवथीच्या निमित्त लागतली ती हांगासर आमकां पळोवपाक मेळटा. महिलांकूय एक प्लॅटफॉर्म मेळटा असल्यो गजाली घडोवपाक कित्याक तो गव्हर्मेंटा थ्रू खंय तरी फुडें वयता आनी गव्हर्मेंटाचो हातभार लागता आनी असल्यो गजाली मागीर घडटा नाजाल्यार कोणाक सपोर्ट नासतना कसल्योच गजाली घडोवंक शकना. पण तेज्या खातीर दिवानना खातीरूय आमी एक ताळयो वाजोवपाची गरज आसा. जे तुमी जे कार्यक्रम एवरी इयर घडयतात आनी हांगासर प्रत्येकाक एक स्वयंपूर्ण जावपाक एक तुमी संदी दितात तितून म्हाका दिसता आमचें गोंय स्वयंपूर्ण जावपाची एक खंय तरी मदत लागतली. एक कोणाक तरी खंय वचोंक मेळना कोण भायर सरोंक मेळना एकाच जाग्यार समज चवथीचो सगळें कितें चवथीचो बाजार मेळटा जाल्यार कोण भायर सरचो ना खंय तरी येतलो आनी आपल्याक हांगासरली एक तरी कितें तरी वस्त घेवन वयतलो अशें म्हाका दिसता. प्रगत लल्ला महिला मंडळ प्रगतीचे दिशेने एक यशस्वी वाटचाल करणारे असे हे मंडळ आणि म्हाका दिसता गेली 5 वर्सां त्यांच्या संपर्कात येऊन जे आम्ही कार्यक्रम केले आसा वो 5 वर्ष खूप महत्वाचे सगळ्यांच्या घरांनी 5 दिसाचे गणपतीचे उत्सव आम्ही मनयता. आज ह्या मंडळाच्या माध्यमांतून 5वे वर्ष यशस्वीपणान एक पाऊल पुढे उखलत जे केल्ले आसा तितूनसून चवथीच्या बाजाराची जी संकल्पना केल्ली आसा आणि ती आम्ही यशस्वीपणान फुडें येयल्ली आसा. खूप कौतुक करपा सारखी गोष्ट आसा. प्रत्येक जण आत्मनिर्भर आसचे प्रत्येक जण पुढाकार घेता आणि तांकां साथ दिवप तितलीच महत्वाची आसता. एक तर पहिली स्वावलंबी आसपाची आपल्या मनात इच्छा आसूंक जाय जी आमच्या बायलांच्या मदीं आसा. दुसरी तांकां संद मेळोंक जाय आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे तांकां सोर्सेस मेळोंक जाय तांकां हेल्पींग हँड मेळोंक जाय आणि ह्या सगळ्यांच्या हितूनसून पुढाकार घेऊन आयच्या ज्या कार्यक्रमाच्या हितून म्हापसा म्युनिसिपल काउन्सिलच्या वतीन जे जोड पालवण आज कार्यक्रम झाला तितून ही ॲडिशनल वन मोर फेदर इन द कॅप ऑफ द प्रगत लल्ला मंडळ. आयचे जे हांगासर उपस्थिती आसा आनी स्टॉल्स घातलेले आसा ही आज आणि कालची खूप लहानशी हितून तेंच्यांनी आपलो व्यवसाय सुरू केल्लो आसा. म्हाका दिसता 1989 सालापासून थोडी महिला ज्या आसा लहानशे हितून तेंच्यांनी आपलो व्यवसाय सुरू केल्लो आसा. आज ती दिग्गज पद्धतीन फुडें पावून आपल्या जे कितें प्रदर्शन आसा प्रत्येकाने आपले स्टॉल मांडलेले आसा. प्रत्येक म्हापशेकारांक म्हापशाच्या भायर सुद्धा तेंच्या विनंती करता आयज जो कार्यक्रम जाता 2 दिसां खातीर आमी जे केल्ले आसा तेचेर जरूर भेट दिवची